फटवणुकीच्या प्रकरणात मादोळ पुलिशेन अटक केल्ल्या पूजा नायकाक तात्पुरती थाकाय मेळ्ळ्या। या प्रकरणात पूजा नायकाक 20,000 रुपयांच्या बॉन्डाचेर आनी हेर अटींचेर फोंडेच्या प्रथम सत्र न्यायालयान जामीन मंजूर केलो। सरकारी नोकऱ्यो विकप म्हळ्यार सरकारांतले मंत्री तशेंच अधिकारी सामील असल्या शिवाय हे शक्य ना अशें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार म्हणटा। तशेंच येदे व्हडल्या घोटाळ्यान तिका 2 दिसां भितर जामीन कसो मेळपाक शकता अशेंय तो म्हणटा। Prosecution has not objected to grant of bail. Otherwise this bail cannot be. हांव एक लॉयर आनी अशा प्रकारचो जो स्कॅम करता जो हजारांनी लोकांक खुद चीफ मिनिस्टर म्हणटा की ह्या बायलेन हजारांनी लोकांक नाडले, हजारांनी लोकां कडल्यान पयशे घेतले, हाजे फ्लॅट्स आसा, अपार्टमेंट्स आसा, व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो आसा आनी ताका 1-2 दिसां भितर बेल मेळटा। हाज्या पेक्षा मोठी हास्यास्पद गजाल प्रोसिक्युशनाक ना। तेन्ना prosecution has failed or rather helped that bail to be given to this lady. सरकारी जॉब जर विकले जाल्यार सरकारांतले मंत्री, सरकारांतले अधिकारी इन्वॉल्व असल्या शिवाय हे अशा प्रकारचे स्कॅम जावपाक शकना। आमी फाटले 3-4 म्हयने पयलीं सुद्दां परते सांगिल्ले की गव्हर्मेंटाची जॉबां विकली वता। म्हाका दिसता दिस वॉज टू हश अप द फॅक्ट दॅट शी हॅड बीन विजिटींग हावज ऑफ चीफ मिनिस्टर। तुका म्हाका एंटीना चीफ मिनिस्टराच्या घरा कडेन मरे आमकां अपॉयंटमेंटूय मेळना। तिका अपॉयंटमेंट खंयच्यान मेळ्ळो चीफ मिनिस्टराच्या घरा कडेन वचपाक? हो मुखेल प्रश्न आसा। आनी प्रॉबब्ली ते फोटो बिटो खंय व्हायरल जायत म्हणून चीफ मिनिस्टरान प्रॉबब्ली तिका अरेस्ट करपाक लायली आसतली आनी सांगलां आसतलें की सोडून दियो 2 दिसांनी म्हणून। अदरवायज हाव इज दीस पॉसिबल? दिस इज माय सिरियस एप्रिहेन्शन, माय सिरियस बिलीफ ऑफ वॉट इज हॅपनिंग एंड आय हॅव रिजन्स टू बिलीव दीस। कारण आज जर आमी खंयच्या एक्युजडाक बेल अप्लाय करपाक गेली 5 ते 10 दिसांचो रिमांड जाल्या शिवाय बेल मेळना। तिका बेल कशी मेळ्ळी इतल्या बेगीन? हो मोठो प्रश्न आसा। कोर्टाचेर डावट आमी घेना, पण जेन्ना प्रोसिक्युशन डज नॉट स्टँड व्हेरी स्ट्रॉंगली ओपोजींग बेल, आमचे बेलेबल ऑफेन्सांनी बेल अपोज करतात मरे ते, तेन्ना ह्या ऑफेन्सान लाखोनी जेन्ना पयशे त्या बायलेन कमयल्या ताजें इन्व्हेस्टिगेशन करपाक लागून 5 दिसाचो रिमांड सरकारी अधिकारी घेवपाक शकना, पुलीस घेवपाक शकना। दीस रेजीस डाउट्स एंटायरली ऑन अरेस्ट ऑफ दीस लेडी। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।